परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. फारिजेव ताका सांगी लागले, तूं तुजेच विशयांत साक्ष दिताय, तसले साक्षेक मोल ना. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव म्हजेच विशयांत साक्ष दिता तरी म्हजे साक्षेक मोल आसा, कित्याक हांव खंय तावन आयलां आनी खंयसर वेता तें तुमी नेनात. देवाचें उतर हे भाव भयणीनो, आयचो विशय येदोळूच तुमचे मुखार दवरला. जेजूच्या उजवाडांत चलया. 3 शब्द आसात, जेजू, उजवाड आनी चलचे. जेजू, उजवाड आनी चलचे, 3 शब्द ह्या विशयाचेर आसात. जर एक शब्द आमी विंचून ताचेर ध्यान केलो तर कधी जावन जायत्यो संगती आमच्या गुमाना खाडी येत. जेजूचो उजवाड. आतां जेजू म्हूण आमकां कळीत आसा, उजवाड म्हणल्यार आमकां कळीत आसा, पूण जेजूचो उजवाड म्हळ्यार कितें? जेजूचो उजवाड म्हळ्यार एक बरोवपी म्हणटा, जेजूचे जिवीतच उजवाड. कित्याक म्हळ्यार आमी आतां सुर्याचो उजवाड म्हणटा आसतना सुर्योचो उजवाड. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जोवांचो वांजेल अध्याय 8 वळ 12. जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. संवसार म्हळ्यार कितें? फकत ही पृथ्वी मात्र न्ही, सगळो संवसार, सूर्य, चंद्र आनी कितें आमी म्हणटा सगळो संवसारच जेजूचो उजवाड. आनी तो जावन आसा जेजू. इजाया प्रवाद्यान बरयल्या बुकांत अध्याय 2 वळ 5 हांगासर प्रवादी अशें बरयता, जाकोबाच्या घराण्यांत ये, सोम्याच्या उजवाडांत आमी चलया. जाकोबाच्या घराण्यांत ये, सोम्याच्या उजवाडांत आमी चलया. म्हणजे जो कोण सोम्याचेर भावार्थ दवरून आपले जिवीत जियेता ताणें आपल्या जिवितांत सोम्याच्या उजवाडांत चलूंक जाय. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 वळ 14-16 हांगासर जेजू म्हणटा, तुमी जावन आसात संवसाराचे उजवाड. पळयात, जो कोण सोम्याचो उजवाड आपणाच्या जिवितांत घेवन चलता तो ह्या संवसारांत उजवाड जावन चलता. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पावलो अध्याय 5 वळ 8 अशें बरयता, तुमी सोम्याच्या उजवाडांत आसात, उजवाडाच्या भुरग्यां बरी तुमी चलसी. काळोखाच्या भुरग्यां बरी न्ही. काळोखाच्या भुरग्यां बरी म्हळ्यार देवसाराच्या भुरग्यां बरी न्ही, पूण आमी उजवाडाच्या भुरग्यां बरी आमी जियेसे. कीर्तन 119 वळ 105. तुजे उतार सुम्या म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेक. सोम्याचें उतरच सोम्याचो उजवाड. आनी जो कोण सोम्याक पाटलाव करता म्हणटा, ह्या सोम्याच्यो सीस म्हणटा, ताणें सोम्याचें उतर आयकूंक जाय आनी त्या उतरा प्रमाणे ताणें आपलें जिवीत जियेल्यार तो सोम्याच्या उजवाडांत चलता म्हणयत. जुवान बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 5-6, देव जावन आसा उजवाड, ताचे थंय काळोख अंकार ना. उजवाड म्हाका सत दाखयता, उजवाड म्हाका सता सरशी व्हरून पावयता. एक ल्हानशें उदाहरण. कोणी एक व्यक्ती म्हजे विशयांत पाड उलयता, वायट उलयता, म्हजे विशयांत खबरो करता. हे सादारण हर एकल्याच्या जिवितांत घडचे एक विशय. वैगिने रिएक्शन कितें? आमकां बेजार जाता. वैगिने बेजार जाता, दूख भोगता, आमकां राग येता,
आनी जर तर तो व्यक्ती म्हजो मुगासो व्यक्ती जाल्यार हांव थोडे पटी देस्पर जावन रोडोन आनी चड बेजार येना. पूण जो मनीस सोम्याच्या उजवाडांत जियेता, ह्या वेळार ह्या परिस्थितींत सोमी म्हाका कितें सांगूंक आशेता म्हणलें आपल्या जिवितान ध्यान करता आनी त्या सोम्यान सांगले भशेन आपल्या जिवितान तो करता. कितें सांगू पुरो जेजू ह्या वेळार? माथेवाच्या वांजेलार अध्याय 5 ओळ 44 तुमकां शिरावतल्यांक बेसांव गेला, तुमचे विरोध उलयतल्यांक तांकां बरें मागा. हाडे जो कोण सोम्याच्या उजवाडांत चलता तो व्यक्ती आपल्या मनशा सैमा वरवीं आपलें रिएक्शन दाखयना. पूण सोम्याच्या उजवाडांत म्हाका कितें करयेत ह्या वेळार ताणें म्हजें नांव पाड केलें, ताणें म्हज्यो खबरो उलयल्यो या आनी कितें केलें म्हणटा आसतना सोमी म्हाका कितें सांगता, सोम्याचो उजवाड म्हाका खंयची वाट चलोवंक प्रेरीत करता हाचे विशीं तो व्यक्ती आपल्या जिवितांत करता. आतां आमकां आमीत विचारूंक करूंक जाय कितले आमी सोम्याच्या उजवाडांत आमी चलता. कित्याक म्हळ्यार मुगाच्या भावनान भयणो, जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत जेजू बरी जियेना, जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जियेना, तेन्ना खंडीत जावन आमकां जेजूच्या उजवाडांत आमकां जियोंक या चलोवंक साध्य जायना. कित्याक म्हळ्यार म्हजेच मनशा सैम म्हाका चड आनी चड प्रेरीत करता. त्या देखून कित्याक म्हजे थंय अहंकार आसा, कित्याक म्हजे थंय राग आसा, कित्याक म्हजे हांव एकामेकाक द्वेशिता, एकामेका रागार जाता. कित्याक म्हळ्यार हांव सोम्याच्या उजवाडान ना, हांव त्या काळोखाच्या भुरग्यां बरी हांव जियेता. त्या देखून हांवें कितें करूंक जाय? मुगाच्या भावनान भयणो, हांवें म्हज्या जिवितांत उजवाडाक आशेवंक जाय. हांव म्हज्या जिवितांत कितें आशेता? उजवाड या काळोख. जो हांवें बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 19 ते 29 जुवांव अशें बरयता, जेजू संवसाराचो उजवाड तें खरें, पूण मनशांनी आपलें खोटेपण लिपोवन दवरच्या खातीर उजवाड तांणी पयस केला. कित्याक आपणाचे खोटेपण उजवाडाक येनातले बरी तांणी उजवाडाकच पयस दवरला. पळयात मुगाच्या भावनान भयणो, आमी कित्याक आमच्या जिवितांत परतून आमी पातकाक पडटा? आमी कित्याक त्या काळोखाच्या जिवीत जिवंक आमी कित्याक आशेता? कित्याक म्हळ्यार जेन्ना आमी सोम्याचो उजवाड जर आमच्या जिवितांत आमी घेतलो तर खंडीत जावन आमचें खोटेपण आमी पयस करूंक जाय. कित्याक जेन्ना जेजूचो प्रकाश आमच्या जिविताचेर फांगता, जेजूचो उजवाड आमच्या जिवितांत येता, तेन्ना खंडीत जावन आमचें खोटेपण आमी पयस करूंक आमी प्रयत्न करतले. जुवांव बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 ओळ 9 ते 11 जो कोण सोम्याच्या उजवाडांत आसा तो केन्नाच दांटोवन पडना. आमी दांटोवन पडचे केन्ना? जेन्ना आमकां वाट दिसना, जेन्ना थंयसर काळोख आसा, तेन्ना आमी दांटोवन पडटा. त्या देखून जुवां म्हणटा, जो कोण आपणाच्या आत्मीक जिवितांत सोम्याच्या उजवाडांत चलता तो केन्नाच दांटोवन पडना, म्हणजे केन्नाच पातकाक पडना. कित्याक म्हळ्यार सोम्याचो उजवाड म्हाका सता नितीचे वाटेन जिवंक म्हाका प्रेरीत करता. आनी जुवां म्हणटा, जो कोण आपणाच्या भावाक या भावाचो या भयणीचो द्वेश करता तो उजवाडांत ना. पळय, उतरां क्लियर आसात. दोन सांगले भशेन सांतांतून जेजूच्या उजवाडांत चल्लो, जेजूचे उतर आपणाच्या जिवितांत घेवन त्या उतरा प्रकार चल्ल्या देखून त्या जेजूचे उजवाड ताका कितें म्हूण समजलें आनी त्या उजवाडांत तो चल्लो आनी केन्नाच तो त्या काळोखांत पडूंक ना. त्या देखून तो आज भाग्यवान जाला, ताका आमी मान करता. आमी चिकोन ताका मान करता, आमचो पात्रोण जावन मानता. तेन्ना आमी
सांत अंतोनीची देख आमी घेवंक जाय. कशें तो देवाचे उतर आपणाच्या जिवितांत ताणें घेवन त्या उतरा प्रकार चल्लो, तशेंच आमी देवाचें उतर वाचून ते ताचे मुखार प्रेरीत जावन उजवाडान चलूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. एक सवाल, आज आमकां आमच्या जिवितांत चड कितें प्रेरीत करता? आमच्या हातांत चड आनी चड आसा कितें म्हळ्यार मोबायल. वय गे न्ही, हर एकल्याच्या हातांत आमी चड आनी चड मोबायल वापरता. खंय गेल्यार मोबायल करता, खंय आसल्यार आमी मोबायल वापरता. जावं पुरो राती न्हिदतना मात्र इल्लें सायडीक दवर मात्र नाजाल्यार सदांच आमच्या हातांत मोबायल आसता, हर एकल्याच्या हातांत. आनी हाचे वरवीं आमी जायते प्रेरीत जाता. कित्याक म्हळ्यार जायते इन्स्पिरेशनल ऑर मोटिवेशनल स्पीचस आमी आयकता. वय गे न्ही, तो कितें सांगता, अशें सांगता आनी ताचे वरवीं आमी प्रेरीत जावं. वी आर इन्स्पायर्ड बाय दोज मोटिवेशनल स्पिकर्स आनी इन्स्पिरेशनल स्पिकर्स आनी पळय जायते फावटी जे ते कितें सांगतात ते आमी पाळूंक आमी तयार आसा. चिंती आमी एकल्या डायटिशियनान कितें बीन सांगलें, हे खाण केल्यार अशें जाता, ते खाण केल्यार आमी ते उतरा प्रमाणे आमी पाळटा. कित्याक ते आमकां चड प्रेरीत करता. भाव भयणीनो, देवाचे उतराचे की चड खंयचेय मोलादीक चड प्रेरीत करचे आनी चड स्वताचे खंयचोय व्यक्ती ना, खंयचेय उतर ना. त्या देखून आमच्या जिवितांत मोबायल आमी वापरचे सहज वापरूंकूच जाय. कितले आमी मोबायल वापरता तांतूं कितें आमी पळयता तांतूं एक 10% वेळ आमी जर तर देवाच्या उतराक आमी दिलें तर खंडी जावन आमचें जिवीत जायते बदलावन जाता. त्या देखून जेजूच्या उजवाडान चलचें म्हळ्यार आमी म्हळें चलचें म्हळ्यार एक प्रोग्रेस, चलचें म्हळ्यार एक बदलाव, चलचें म्हळ्यार एक चेंज. तर हांव आनी तूं देवाच्या उतराचेर भर वचून त्या उतरा प्रमाणे जर म्हजें जिवीत इल्लें हांवें बदलूंक हांवें प्रयत्न केले तर खंडी जाणां हांवूय सांत अंतोनी भशेन एक सांत जावंक साध्य जातालें. त्या देखून आमकां हर एकल्याक आपूण कितें म्हळ्यार देवाच्या उतराक आमी चड मोल दिवया, देवाच्या उतरांत चड प्रेरीत जावया आनी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवन जेजूच्या उजवाडान चलोवंक आमी प्रयत्न करया. तेन्ना खंडी जावन आमच्या जिवितांत एक प्रोग्रेस जातलें, आमच्या आत्मीक जिवितांत बदलावन जातलें आनी खंडी जावन आमच्या वैयक्तीक जिवितांत एक चेंज जातलें.